आता 5-6 वर्ष जाली आमी किंवा 7 वर्ष जाली आमी फोंडेच्यान वारी वता आमी फोंडा ते मूळ मेणकुरे ते आमचे मुख्य संस्था मेणकुरे ज्ञानेश्वर माऊली ही आमची संस्था आसा आमी तांकां वचून थंय जॉइन जाता फोंडेकार आमी सगळे फोंडेचे आसा आमी आनी थंय वचून आमी जॉइन जाता आनी 2 वर्सां जालीं आमकां वारी ना कोरू ना आनी अंदूय ना म्हणटकीर आमी पंढरपूर आमकां वचपाक मेळना म्हणटकीर आमी आतां एक हांगसरल्यान फोंड्या विठोबा देवळा कडल्यान आमी वारी काडली तेजे पयलीं आमी फोंडा वारकरी संप्रदाया तर्फे आमी 7 दिसांची आमी ज्ञानेश्वरांची पारायण केल्ली आशिल्लें काल पारायण समाप्ती जाली आनी आयज आमी ज्या जाग्यार आमी सिद्धारूढ मठाश्रम भोकड़बाग म्हणून बांदोडे थंय आसा थंय आमी 7 दीस आमी व्हरतच आशिल्ले सगळे जाण आनी थंयच आमी सगळे एकटे रावून आमी आतां 8 दिसांनी घर सोडून आसा आनी थंयच रावून आमी ज्ञानेश्वरांची पारायण करून घेतले दीस पर्यंत देवाची चिंतन आसताले कीर्तन भजन करून आमी करताले आनी आयज आमी थंयच्यान विठोबा देवळा कडल्यान आतां आमी सकाळी वचपावता आनी मदीं आमचो रातचो थंय मुक्काम आसतलो आनी फाल्यां सकाळीं आमी सकाळीं दर्शन घेवन आमी परतून येतले म्हणजे आमी ठरयला इथेच आमचे पंढरपूर अशें आमी इथे ठरयला म्हणजे साखळे पर्यंतच वतले पण हरशीं तुमी वार्षिक पंढरपूर वताले पण कोविड महामारीक लागून तेन्ना अंदू ना म्हणटा आमी आतां म्हणल्यार करुयात कितें आमी आमचे सरकारी यंत्रणे कडल्यान आमी चेक केल्लें आसा कितें आमकां तुमी आमची पाळून तुमी करात देवाचें करता हें करा सो वारी घेवपी भावीक कमी जाल्या काय कशें कितें वारी घेवपी तुमच्या बरोबर जे भावीक आसा ते ना सगळे वारकरी आसा कमी जाल्या काय वाड आसा वाडत वाडलेलो होऊन वाडलेलो आसा ओके होऊन वाडलेलो आसा विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला 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 संतांचा मेळ गोपाळांचा डाव मांडिला संतांचा मेळ गोपाळांचा डाव मांडिला संत कसे राम लक्ष्मण असेच दोघे अवतरले संत कसे राम लक्ष्मण असेच दोघे अवतरले संत कसे राम लक्ष्मण असेच दोघे अवतरले संत कसे राम लक्ष्मण असेच दोघे अवतरले